पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ बा भयणीनो, आमच्या सगळ्या कोडण्यांक एक परिणाम आसता. वायट कोडण्यांक वायट परिणाम आनी बऱ्या कोडण्यांक बरो परिणाम. क्रिस्तांवां कशी आमकां सगल्यांक एक देगीचे आनी प्रमाणीकपणाचे जिवीत जिवंक उलो आसा आनी आमच्या कोडण्याच्या परिणामाचेर आमचें फुडलें जिवीत दवरलेलें आसा. आयचो आमचो विशय जावन आसा, संवसारांत तुमी बांदशात तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो. स्वर्गार तर आमी थेवे एकठांय करतल्या जाल्यार आमी ह्या संवसारांत बऱ्यो कोडण्यो करूंक, पेल्याचो मोग करूंक, प्रमाणीकपणान जिवंक, प्रयत्न करूंक फावो. असले देखीचे जिवीत जिवंक आमकां सगल्यांक बापाची कृपा आनी बळ हे मिसाचे भेटेंत मागुया. भवमडीनो घडी सबार पावटी असलें प्रमाणीकपणाचें जिवीत, स्वर्गार थेवे एकठांय करपाचें जिवीत आमी जिवंक ना. देवा हाड एकामेका हाड आमी पातो कादारला. शेगुणी जिवीत घडी आमी जिवंक ना. देखून असल्यान साबार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं पातकांची बोगसणी मागुया. हांव पातकी सर्वविदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच संकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया. आयच्या दिसाक जी आमची भावां भयणां आपलो जोल्म दीस मनयतात, काजराचे उरोस मनयतात, तांकां मागणें दवरुया. देवाचो आशिर्वाद, देवाची बेसवां तांकां फावो जावंक मागुया. मरून गेलेल्या सगळ्या आमच्या भावां भयणांक जेजूच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो दी म्हूण मागुया. ही पिडे खातीर, कोरोना व्हायरस ही पिडे खातीर लोक कश्टावता. ही पिडेक लोक बोली पडलेलो आसा. देवान आमकां सगळ्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक सुरक्षीत दवरूंक मागुया. जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला. जायत्या जाणांक आमी मागतले म्हूण ह्या मागण्याचें आस्वासन दिलां. तांची गरज, तांची इंतेन्सावां ही मिसाची पेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. ह्या दिसांनी अदी करून सायबीण मांयच्या जल्माचे परबेक ही आमी तयारी करता. माय मारयेची विणवणी सायबीण मांयचे मजतीन आमची जणेकल्याची मागणी, आमच्यो गरजो ही पवित्र मिसाची पेटेंतल्यान देवा बापाक उबारुया. देव आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, मनशाच्या पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या गोरेण्याचो राखणदार नेमला. म्हज्या तोंडांतलें तूं उतर आयकताय तितलेय फावटी म्हज्या नांवान तांकां शिडकाय. खोट्या मनशा, तुजेर आतां मरण पावलांच अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार, आनी खोट्या मनशान आपली वाट सोडूंक तूं ताका शिडकाय नाय जाल्यार, तो खोटो मनीस आपल्या खोटेपणांत मरतलो. पूण ताच्या रोगताचो हांव तुका जबाबदार करतलो. पूण आपली वाट सोडूंक आनी जिवीत बदलूंक तूं ताका शिडकायशी आनी तो आपली वाट सोडिना जायत जाल्यार तो आपल्या खोटेपणान मरतलो. पूण तूं ताजो जीव वाचतलोय. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. पोतून म्हणुया, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपोट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सोगलीं ताची पोजा, चोरवाक वेळ्ळ्यो शेळयो. आमचो जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी ओरोन्यान माशाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरां वरीं दारून करूं नाकात. जबाब, आयज तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. वागियोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकामेकाच्या मोगाच्या रिणां भायर
कोणाच्याच कसल्याय दुसऱ्या रिणांत रावूं नाकात. पेल्याचो मोग करता ताणें समूर्त पाळली. पोरद्वार करूं नये, जिवेशी मारूं नये, चोरूं नये, खोटी आशा धरूं नये आनी हेर कसली आज्ञा आसा जाल्यार ह्या एकाच उतरान त्यो सगल्यो आटापल्यात. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. मोग पेल्याक कांयच वांकडें करिना, म्हणटोच समूर्त सगळीं मेळून मोग. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखार. गायन गावुया B8 पान 24 पयलो आनी दुसरो श्लोक. B8 पेज 24. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आनी ताचे भितर ती ताच्या तोंडाक सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायाच्या उतराचेर सगळें रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ओन भावार्थी वो दोन वसूलदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशात तितलें देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशात तितलें देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं दोगां जाणां संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाची जायत जाल्यार स्वर्गार आसतो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक दोगां वो तेगां जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जातीत आसरीत थंयच हांव तांचे मदीं आसा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा एक दीस खंय एक आवय
आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक घेवन ल्हान भुरग्याक घेवन एका सुपर मार्केटान वेता आनी ह्या सुपर मार्केटान वचून जे कितें गरजेच्यो त्यो वस्तू जेवंक खावंक जायो त्यो वस्तू सगळ्यो घेता कावंटराचेर वचून कॅशियरा लागीं तें सगळें बील जें आसा तें फारीक करता आनी आपल्या भुरग्याक घेवन घरा येता घरा पावले उपरांत खंय हाडलेल्यो वस्तू त्या जाग्यार दवरल्या उपरांत जेन्ना भायर सरता तेन्ना ड्रॉइंग रुमान हॉलान भितर सरता तेन्ना तिचो हो सुपुल्लो पूत आपल्या हातांत घेवन एक चॉकलेट खाता आनी बाबा म्हणटो ही आवय ही आपल्या भुरग्याच्या हातांनी चॉकलेट पळोवन मातशें फाटीं फुडें सरता अजाप कशी जाता कित्याक आपल्या भुरग्याक आपणेन चॉकलेट दिवंक ना आपणेन आपल्या भुरग्याक ही चॉकलेट विकती घेवन दिवंक ना ही चॉकलेट खंय थावन आयली हो प्रश्न जेन्ना ही आवय आपल्या भुरग्याक करता तेन्ना हो भुरगो आपल्या आवयक सांगता सुपर मार्केटान आमी गेलोले कडेन आसतना कोणूच आपल्याक पळयना तेन्ना ही चॉकलेट हांवें काडून म्हज्या बॉल्सांत घातलेली पफमडीनो ही उतरां आपल्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्याचें आयकून आवय मातशें दुखी जाता ह्या भुरग्याक बरे भाशेन वाडोवंक खंय हांव चुकली काय ह्या भुरग्याक हांव खंय बरी देख दिवंक फाटीं उरली काय एक आवय कशी म्हजी जबाबदारी हांवें खंय बरे भाशेन पाळूंक ना काय असले साबार प्रश्न आवयच्या मनांत येवन दुखी कशी जावन त्याच वेळार तेच घडये ह्या आपल्या भुरग्याक घेवन परत त्या सुपर मार्केटान वेता आनी आपल्या पुतान घेतलेले चॉकलेटीचे पयशे फारीक करता ही आवयची असली कोरणी पळोवन तो कॅशियर तोय बी अजाप जाता आनी म्हणटा पयलेच पावट हें अशें हांगासर ह्या सुपर मार्केटान घडलां इतलो तेंप जालो हांव हांगासर कॅशियर कसो वावता कावंटराचेर आसा पूण घोडी हे भाशेन जायत्यो फावटी घडण्यो जाल्यो जायत पूण कोणूच हे भाशेन परतून येवंक ना तूंच पयली आवय जी परतून येवन तुज्या पुतान ही ल्हानशी चॉकलेट घेतलेली तिचे पयशे फारीक करूंक येता आयल्या तुजे सारकिल्यो असल्यो आवय आसत जाल्यार संवसार हो काय बरो जावपाचो त्या वेळार हो भुरगो आपल्या आवयक तेच घडये त्याच वेळार अशें सांगता मम्मी आय लव यू द लेसन दॅट यू टॉट मी टुडे आय विल कीप इट फॉर द रेस्ट ऑफ माय लायफ मम्मी हांव तुजो मोग करता आज जी कितें तुवें म्हाका ही शिकवण दिल्या ही शिडकावणी दिल्या ही शिडकायलां तें म्हजें जिवीतभर हांव मानून घेतलो जिवीतभर हांव तें सांबाळपाचो पाळपाचो प्रयत्न करतलो बाबा म्हणटलो ही घडणेचेर नदर मारली जाल्यार ही घडी ल्हान घडणी त्या भुरग्यान एक ल्हानशी चॉकलेट सुपर मार्केटांतली काडली तरी आसतना आवयन ह्या आपल्या सुपुल्ल्या भुरग्याक पळयलो तेन्ना शिडकायलो तें करप सारकें न्हू परतून त्याच भुरग्याक घेवन ताचे पयशे व्हरून थंयसर फारीक केले आनी एक देख ह्या आपल्या भुरग्याक तिणेन दिली बाबा म्हणटलो मनीस आमी अस्कोत आमी आनी मनीसपणाच्या अस्कोतायक लागून घडये साबार पावटी आमी चुकता घडये ल्हान व्हड चुकी आमी आदारता आनी असल्या वेळार घडये आमचेर कोडणेचेर विसर पडटा तेन्ना कोणें तरी आमकां शिडकावपाची गरज कोणें तरी ही आमची चूक आमच्या नोदरे मुखार हाडपाची गरज कित्याक आमकां सगल्यांक ही जोणेकल्याक ही जबाबदारी आसा आयज परगटलेली वाचपां बाबा म्हणटलो ही शिडकावणेचेरूच नदर घालतात आनी आमी आमच्या बाबा भयणांक चुकता तेन्ना शिडकावंक गरजेचें नाजाल्यार देवा मुखार आमी जबाबदारी हाचो उगडास आयची वाचपां बाबा भयण आमकां करता पयले वाचपान इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचपां सर्वेस्प देव इजेकिएल प्रवाद्याक विंचून काडटा आपलो प्रवादी कसो जावन आनी हो प्रवादी कसो विंचून काडटा तेन्ना खिरीत भाशेन सर्वेस्प देव अशें ताका म्हणटा मनशाच्या पुता हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार नेमला बाबा म्हणटलो इस्रायलांत थंयसर शाराचे भितर भायर सोतले ते बॉर्डरीचेर म्हणलेले भाशेन ते मेन एंट्री एक्झिट पॉयंटाचेर थंयसर राखणदार आसताले वॉचमॅन आसताले आनी ह्या राखणदाराचें काम जावन आसलें कोण भितर भायर सोदता ताचेर नदर दवरूंक आनी
कितेंय वयर सकयल जाता, कसलेय तरेची आडखोड येता, कसलेय तरेचे प्रश्न येतात, डिफिकल्टीज येतात, जाल्यार ताणेन त्या लोकांक शिटूक करूंक वो भितर स्वता ताका शिडकावंक हें काम ह्या राखणदाराचें वॉचमॅनाचें जावन आसलें. आनी घडये जेन्ना हो राखणदार हे असले वायट भितर स्वता प्रश्न येतात, आडखोडी येतात तेन्ना हे लोकांक कोळीत कोता, शिडकायता तेन्ना लोक चोतूर रावता. नाजाल्यार असली शिडकावणी दिना जाल्यार ते दुस्मान भितर सरतात, वायट भितर सरता आनी सगल्यांचें नाटक जावंक पावता. आनी असलीच व्हड जबाबदारी सर्वेस्पर देव इजेकिएल प्रवाद्याच्या हातांत घालता आनी म्हणटा तुका इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणदार कसो हांव नेमता. तुजें काम हे पोरचेक शिडकावंक, तुजें काम हे पोरचेक शिडकावणी दिवंक. आनी तूं हें काम बरे भाशेन पाळ्ळी नाय जाल्यार, ही शिडकावणी तूं दिनाय जाल्यार देवा मुखार तूं जबाबदार. जर तूं ही शिडकावणी पोरचेक दिता आनी लोक तोरी आसतना मानून घेना जाल्यार देवा मुखार तूं जबाबदार न्हय. तूं तुजो जीव सांबाळटलोय, तूं तुजो जीव वाचयतलोय. तुजें कार्य, तुजी जबाबदारी हे पोरचेक शिडकावंक. भवमडेन आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक तोच संदेश दिता आनी म्हणटा तुजो भाव भयण तुजेर चुकतात, कसली चूक करतात, आदारतात, ताचे सोशे वच, ताचे नोदरे मुखार हाड, शिडकाय ताका. तूं तुजें सांगणें आयकना आनीक एकल्याक दोगा जाणांक घे, जाता तितले उपाय घे. आनी तोरी आसतना जायना जाल्यार देवाची काकलूत ताका माग. पूण गरज आसा तुवें दुसऱ्यांक चूक करतल्यांक शिडकावंक. आनी ही शिडकावणी तूं बरे भाशेन पाळटाय तेन्ना तुजो जीव सांबाळटाय, दुसऱ्यांचोय जीव सांबाळटाय आनी अशे भाशेन तुका आनी दुसऱ्यांक स्वर्गार थेवे एकठांय करून दवरताय. भवमडेनो आयच्या दुसरे वाचपान भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलेली चिटीन आमी मोगाच्यो कोरणी आदारून हे आमी जोडून घेवंक जाता म्हूण उगडास करता. पेल्याचो मोग कर, तुजेर वायट करतात तांकां बोगोस, जिवेशी मारी नाका, चोरू नाका, खोटी आशा धरू नाका. ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो भाग्यवंत पावलो दुसऱ्या वाचपान सांगता ताचो संक्षेप म्हळ्यार एकूच, मोगाच्यो कोरणी आदार, दुसऱ्यांक बरें तें कर, दुसऱ्यांक बरें तें सांग. अशे भाशेन तूं स्वर्गार थेवो जोडूंक पावतलो. भवमडेनो आज आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार तुका म्हाका ही जबाबदारी देवान दिलेली आसा. कोण चुकता ताका शिडकाय, कोण चुकता ताची चूक निटायेर घालूंक तूं तांकां आदार कर. कित्याक भवमडेनो आमच्यो दोयेल्यो कोरणी, आत्म्याची कोरणी आमकां उगडास करता. चुकलोल्यांक निटायेर हाडूंक आमकां ही शिडकावणी, ही दोयेळी कोरणी उगडास करता. देखून तुका म्हाका जोण एकल्याक ही जबाबदारी आसा. कित्याक देवान म्हाका ह्याच खातीर रचला आनी जिवीत म्हजें ह्या संवसारांत जियेतना एकामेकाच्या सांगातान जिवन, एकामेकाक साल्वार करून, एकामेका बरोबर आमी सगल्यांनी हें सुर्गीचें सूख जोडून घेवंक तुका म्हाका ह्या संवसारांत धाडला. देखून पयले सुवातेर ही आमची जबाबदारी ओळखून घेवची गरज. जेन्ना ही जबाबदारी ओळखून घेता तेन्नाच की बरे भाशेन पाळूंक आमकां हें आयतें मोन येता. देखून भवमडेनो जबाबदारी पाळुया, जबाबदारी सांबाळुया, आमचो आनी दुसऱ्यांचो जीव आमी सांबाळपाचो प्रयत्न करुया. दुसरे सुवातेर आयचो जबाब आमकां उगडास करता, आज तुमची काळजां धारूण करूं नाका. भवमडेनो जेन्ना दुसरो म्हजो भाव, म्हजी भयण म्हजी चूक म्हज्या तोंडार सांगता, बरे भाशेन म्हाका निटायेर घालपाचो प्रयत्न करता तेन्ना म्हजें काळीज आनी मन उक्तेन दवरपाची गरज, धारुणाय दाखोवपाची गरज न्हय. हांवें धारूण जावची गरज ना. कित्याक धारूण जालो जाल्यार घोडे हांव म्हजे चुकेन घोडे वायट करूंक पावत आनी भाशेन म्हजो आत्मो घोडे इबाडूंक पावत. देखून धारुणाय तुजे म्हजे भितर आसा जाल्यार ती काडून उडोवन आमचें जोण एकल्याचें काळीज, मोवाळायतलें काळीज, मोवाळ काळीज, चुकींक चुकी मानून घेतलें, दुसऱ्यांची शिडकावणी मानून घेतलें काळीज कर म्हूण आमकां दुसरे सुवातेर देवाचो आदार मागून घेवया. आनी तिसरे सुवातेर भवमडेनो भाग्यवंत पावलो मोगाच्यो कोरणी आदारूंक आमकां उलो करता. आख्ख्या आमच्या जिविताचो आटाक म्हळ्यार तोच. देवान आमकां मोगान रचल्यांत आनी आमी हेंच देवाक मोगाच्यो कोरणी आदारून देवाच्या मोगाक गोवाय दिवंक देवान आमकां आपयल्या. जाल्यार आमच्यो कोरण्यो
मोगाच्यो कोरण्यो जावन आमी मोगाच्यो कोरणी आदारून आमी सुरकीचें सूख जोडून घेवचे खातीर आमकां हे पवित्र मिसाचे पेटेन त्याच जेजूची कृपा आनी बळ मागून घेवया अशें आसा. सगळीं बी रावया. आमचो भावार्थ जारून बरोबर म्हणया. स्वतमंता देवा सर्वपत्नीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो आंकवार मरीत हावन जल्मलो पोंच पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सर्वपत्नीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थान जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. संवसारांत जियेतना बऱ्यो कोरणी आमी आदारून स्वर्गार आमी हे थेवे जोडून घेवंक कांय मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो वावर फुडें व्हरतना भोगसण्याचे आनी समजिकायेचे नमुने जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी हे पेज पिडे काळार पिडेवंतांक फावो तो इलाज मेळूंक सवलत्यो फावो करूंक आनी तशेंच गोजेवंता सोवे मोगान वागूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय मेळूंक निगा घेतोल्यांक सोंसणिकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतोल्यांक बेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे सोर भोवती जायती जाणां घडये वायट जिवीत जियेतात. तांकां शिडकावपाचो हो वावर भियेनासतना आनी लॉजेनासतना करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बाबा मगडा तुजेर पातयेन तुजेर विस्वास धरून ह्या काळजाच्या ओत्रेक ह्या मागण्यांतल्यान तुजे मुखार आमी दवरल्यात ते तूं आयकून घे. मागलेले उपकार आमकां मेळोवन दी आनी आमकां सगळें तुजे उपोट बेसवानी आनी आशिर्वादान भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोरेंक आमी गायन गावया. सी सोत्रा गोवा कोणयो बारीक ओळख्यो पान 35 C17 पेज 35. Jesu mi to
sovet, optał tuka, żywit może. म्हज्या भावांमडेन या म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेंत आमच्या आनी पक्के पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारितावन जोलून घेतलो. खुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सुर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, zorganizosa ona tuja pojmova, uzorgi tu kazoj zor, sorvesporače navijena tagaso. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांची भोगसणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलीं. हे म्हज्या उगडासा करात. Pawartaco gut purgotuja, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowianie dolo. Bapa, Jezucia mordaco ani पुनर्जीवन पडांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे वीर साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा बुडींची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे भाग्योन दोमदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या शिशु वरवीं त्या शिशु संगता त्या शिशु थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक बाबा आमच्या जिवितांत तरेची सबार मनशां आमकां मेळ्ळ्यांत आनी भेटतात आनी मेळटात जांचे शिडकावणे वरवीं आमी शिडकावणी तांची मानून घेवन आज पासून घडटा ते भाशेन बरें जिवीत जियोंक पावल्या देखून ह्या सगळ्या भावा भयणांचो उगडास करुया जाणी आमकां फावो त्या वेळार ते घडये शिडकायल्यान आनी देखून देवाचें बरेंपण जोडूंक पावल्या ह्या असल्या मनशां खातीर आनी देवाच्या आशिर्वादा खातीर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान देवा बापाक आर्गां दिवन बरेबर म्हणुया आमचे बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सभे आसूं कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटा ती शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी ओत्मीक कुमन्यावाचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका जियोनु D22 पान पोनासानिलो D22 पेज 59
कोरोना व्हायरस पिडे सुमयार देवाची काकलुतीक मागणी. सर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सोडवण दिवंक तुजो हात मोठो जालो ना, न्हय म्हूण तुजे कान आमचे मागणी आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां भासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजी भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजी भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी. पिडेस्तांचो इलाज करता ते वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्दाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्याक विसव मेळूं. पवित्र आत्मे, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडून हाडूं. अभ्यास करतात ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां पासत आमी मागता. सोम्याची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता. ताचेर बाबार ठेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांचो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचें अमोलीक मांस रोगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फळ काड आनी सासणाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. उपकार आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवे. आमेन. पफमडेनो उगडास कोत्ता 8 तारखेर आमच्या आंकवार मारेच्या सोलमाची परब देखून पुरपेचे मीस स्वताचे भाशेन 7:30 वाजता जातलें. तुमी तुमच्या घरांनी रावून स्वताचे भाशेन टीव्हीचेर GCTV, फेसबूक, यूट्यूब हाचे लायव्ह तुमी पळोवचे आनी सायबीन मायचे विणवणेन ही पेस्त पिडा बेगीनच काबार जावं आमकां सुरक्षीत सांबाळूंक मागुया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सर पदवीदार देव, बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. खुशाल जिवीत जिवंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाची गायन गावुया. नोमान नोमान मारिये टी 30 आणि 7 पान 219 T37 पेज 290.